हांव जयंत जाधव माझ्या रवींद्र भवनच्या सगळ्या कमिटी वांगडा सगळ्यांक गोंयकारांक सांगू इच्छिता की आमचो रवींद्र भवन बायणा हो ऑडिटोरियम पूर्णपणे कार्यरत आसा। हेतून स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम, मनोहर पर्रीकर सभागृह आणि कॉन्फरन्स चालू आसा। अनेक कार्यक्रम, अनेक संगीताचे क्लासीस चलता। हे सांगपाचें कारण इतलेंच आसा की आता येणारी जी इफी आसा त्या इफीचे कमीत कमी एक दोन चित्रपट आमच्या ह्या स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम दाखवचे अशें आमी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमचे कला सांस्कृतिक मंत्री श्री गोविंद गावडेजी, ESGची वायस चेअरमॅन MLA मॅडम दिलेल्या लोबो यांचे कडेन आमी मागणी करता। कारण इतलेंच आसा की मनोहरभाई पर्रीकरान जेन्ना हो इफी आमच्या गोंयांत हाडलो आनी एक परमनंट स्टेटस ताका दिलें, फाटल्या कांय इफीक एक दोन चित्रपट आमच्या बायणा वेळेचेर दाखयताले पूण मागीर ते बंद जाले, पणजी पुरती मर्यादीत रावलो। म्हजें अशें म्हणणें आसा की गोंयभरच्या लोकांक हेजेन इन्वॉल्वमेंट जावची आनी आमचो स्वतंत्र वीर सावरकर ऑडिटोरियम जो आसा तो पूर्णपणे रेडी आसा। मे म्हयन्यात आमच्या गव्हर्मेंटान न्यू AC घातली थंय नवीन डॉल्बी साऊंड सिस्टम आसा। 740 प्रेक्षक तेतून बसूं शकता, बरें वातावरण आसा। पूण येणारे इफीक कमीत कमी दोन चित्रपट 25, 26, 27, 28, 29 या दरम्यान केन्ना तरी कमीत कमी दोन चित्रपट आमकां मुरगांव, वास्को, दाबोळी कुठ्ठाळेकारांक तालुक्या खातीर दाखोवचे। कित्याक वास्कोन सुद्धा आणि मुरगांवान सुद्धा अनेक चित्रपट प्रेमी आसा, नाट्य प्रेमी आसा आणि खुशी कलाकार आसा। आमकां सुद्धा ह्या इफीन इन्वॉल्व करचें आणि रवींद्र भवन बायणा वास्कोची कमिटी आणि सगळो स्टाफ पूर्णपणे रेडी आसा की हे चित्रपट दाखोवपा खातीर विनंती करता की एक दोन चित्रपट आमकां रवींद्र भवन बायणान दाखोवपाची संद आमकां दिवची।